आता प्रॉब्लेम कितें जाला की आमचे जाणटेले आशिल्ले पळय ते खूब हुशार आशिल्ले, तांकां अळम्यो सारक्यो वळखपाक कळटाल्यो. आनी एक न्ही आमगेले जाणटेले करताले, रोयणीची अळमी जर काडत न्ही ते सगळ्यो अळम्यो काडनाशिल्ले, ते अर्द्योच अळम्यो काडटाले आनी तेजेर न्ही एक ताळो उडयताले. म्हणजे दुसरो मनीस येवन थंय त्यो अळम्यो काडनाशिल्ल्यो, त्यो फुलपाक दिताले. कारण फुल्ल्यो की दुसऱ्या वर्सा आनी अळम्यो तयार जातल्यो न्ही. कळेच काडले फुलचे पयलीं जाल्यार अळम्यो तयार जायनाशिल्ल्यो. पूण आतां न्ही हे पळय बिजनेस जाला, कमर्शियलायझेशन जाला पळय, पयसो करपाचो पळय तो पळय सामको असो हावेस जाला पळय, ताज्या खातीर न्ही ही सगळी भानगड जाता. की कोणूय वता जंगलान आनी कसली अळमी काडटा आनी घेवन येता ताका वळखुपाकूच कळना. रोयण अळमीच्या भशेन दिसपी आनी 100-200 अळम्यो आसतल्यो. आमी अळम्यांचेर काम करता, आमी इतल्यो अळम्यो आतां सोदून काडल्या आमच्या बांदोड्या गांवांत, पूण आजून पर्यंत तर आमी खूब फाटीं आसा अशें दिसता आमकां. गोंयांत तरातरेच्यो अळम्यो येतात, मात अळम्या विशीं ज्ञान नाशिल्ल्यान अशे प्रकार घडटात. ह्या नादी विखारी अळम्यांक लागून लोक मेल्यात. सवय मेळटा म्हूण कितें खावचें न्ही, खावन दिसताच जाल्यार पाकिटांतली अळमी खायात म्हूण एक्टिव्हिस्ट राजन केरकार उलयलो. मया वाठारांत जी घटना घडलेली आसा ती आमच्या दोळ्यान झणझणीत अंजन घालपी आसा. आमी जाणपाक जाय की क्लोरोफिल मायकोब्लायट्स नांवाची अळमी जी आसा ही दिसपाक ह्याच अळम्या भशेन दिसतात रंगान रुपान, पूण आमी जाणपाक जाय की अळमी जी आसा ती तांकां विशिश्ट प्रकारचो वास येता. तो जो पाव शतका पयलीं काणकोण हांगासर अळमी कृत्रीम रित्या निर्माण करपाचो कारखानो घालून गोंयकारांक बरी चवदार अळमी दिवपाचो यत्न केल्लो आसा. ही अळमी आसात किंवा ग्लोबल मशरूम आसात किंवा वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान आमकां उपलब्ध जाल्ली कृत्रीम अळमी जी आसा ती आमी अळमी खावपाक जाय.